मायमुगाचे उकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शहा आज मुंबई महाराष्ट्र भेटेर मालेगाव तालुक्यात आयोजित केलेल्या सहकार परिषदेत केले मार्गदर्शन। वंदे मातरम राष्ट्रगीताच्या 200व्या वर्षपूर्तीच्या औचित्य साधून दिवचले जारी खासा कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विद्यार्थ्यांना केले मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे तिवारी प्रकल्पाच्या कालव्यात केली भेट। उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटे असलेल्या हाजीर। सुलक्षणा सावंत आणि आपचे खासदार संजय सिंह यांच्या आज दाखल केलेल्या मानहानी तक्रारीची दिवचल न्यायालयात झाली सुनावणी। मुख्य सुनावणी 7 मार्चपर्यंत होती। भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 76व्या वर्षपूर्ती स्मरणात राष्ट्रीय राजधानी झाला सज्ज। प्रसारभारतीचे अध्यक्ष नवनीत सहगल यांनी थेट प्रसारण तयारीचं घेतलं निर्णय। आणि आता खबरो विस्तारान। केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शहा आज महाराष्ट्राच्या भोवणार आसात। मुंबईत जाल्ल्या एका कार्यावळीत ताणें राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळाच्या कॉर्पोरेट कार्यालयाचे उक्तावण केलें। सहकारांतल्यान समृद्धी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्यान जावपी वेगवेगळ्या येवजण्यांचो शुभारंभ मंत्री अमित शहा हांच्या हस्तुकी जालो। मुंबईतल्या कार्यावळीत जातकच मंत्री अमित शहा नाशिकात पावले। नाशिकातल्या श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर देवळात वचून तांणी पूजा अर्चा केली। त्या उपरांत मालेगाव तालुक्यात आयोजित केलेल्या सहकार परिषदेत वाटो घेऊन त्यांनी मार्गदर्शन देखील केलंय। जवान और किसान दो ही है जो बारिश धूप ठंड इसकी चिंता करे बगैर धरती माता के साथ रहते हैं। किसान जो है वो देश के अंदर अपनी खेत की मिट्टी में रहकर देश का पेट भरने का काम करता है, देश की समृद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है। और जवान जो है -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर में अपना घर परिवार छोड़कर अपने जुवानी का सुवर्ण काल भारत माता की रक्षा में अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हांची फेरवेचणूक जाल्या उपरांत भारत आणि अमेरिका हांचे मदले संबंध अधिक घटमूट जातले असो विश्वास विदेश व्यवहार खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल हांणी उक्तायला। भारताचे विदेश व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले। त्या फाटभुंयेर रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशदेत भारत आणि अमेरिका हांच्या संबंधांची खबराकारांक माहिती दिली। The India-US relationship is very strong, multifaceted, and within that multifaceted relationship, the economic ties are something which are very special. In 2023, we reached a record level of trade in goods and services amounting to $190 billion. We have established mechanisms between US and India to discuss any matter or trade matters or matters related to trade, and we are in continuous dialogue. Our approach has always been to address issues in a constructive manner, which are in keeping with interests of both countries, and I would like to tell you that we remain in close communication with the US administration and would like to continue to work towards strengthening our economic partnership. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विदेश आणि आर्थिक धोरणाक लागून संवसारीक पावंड्याचेर देशान विश्वास संपादन केला आणि ताका लागून संवसारभरातल्यो कंपन्यो गुंतवणूक करपा खातीर भारतात येवपाक उत्सूक आसात अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां। दावोसात आयोजीत केल्ल्या संवसारीक आर्थीक परिशदेत ते पत्रकारांकडेन उलयताले। तांणी ह्या वेळार भारतान केल्ल्या उदरगती विशीं तशेंच रेल्वे आनी आर्विल्ले तंत्रगिन्यानाच्या मळार केल्ल्या कामाचो नियाळ लेगीत घेतलो। Today, the entire world is very excited about India's growth journey. People here wanted to understand Prime Minister Shri Narendra Modi's economic thinking.
So that was very clearly explained, the four-pillar structure which Prime Minister Modi ji has created for our economic growth. Investment in social, physical and digital infrastructure. Second pillar is good focus on manufacturing and innovation. Third is inclusive growth, and fourth is simplification. Everybody appreciated this very structured approach that our Prime Minister has taken, and people have a lot of confidence that India will continue to grow at a very steady pace, at a very healthy pace with moderate inflation. So people are now very confident. There were a lot of questions in the previous years, but now people are basically asking that we want to come now, you tell us what you want us to invest in. So that approach has totally changed today. And most of our state governments have had very good, very successful MOUs with global companies. भारत आणि UAE हांच्यामदी CEPA म्हळ्यार सर्वंकष आर्थिक भागीदारी कबलातीचो उपेग करून बायलांक उद्देगीक मळार नव्यो संधी दिवपा खातीर मुंबईत एका गोलमेज परिशदेचें आयोजन केलां. UAE, भारत, CEPA परिषद आणि फिक्कीची बायला संघटना हांच्या जोड पालवान ही गोलमेज बसका जाल्या. तातूंत 40 भारतीय उद्देजिका वांटेकार जाल्ल्यो. संयुक्त अरब अमिरात म्हळ्यारच UAE कडल्यान आयिल्ल्या पंगडात राजदूत अब्दुल नासिर अल शाही हांचो आस्पाव आशिल्लो. सव्वीस जानेवारी दिसा जावपी देशाच्या 76व्या प्रजासत्ताक दिन सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावपा खातीर इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रोबोवो सुबियांतो आयज नवी दिल्लीत दाखल जाले. नवी दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर विदेश वेव्हार राज्यमंत्री पवित्रा मार्गारेटा हांणी तांकां राजकीय शिष्टाचाराप्रमाणे येवकार दिलो. सुबियांतो हांची ही पयलीच उपचारीक भारतीय भोंवडी आसा. दिल्ली विधानसभेच्या वेंचणूक प्रचाराक आतां नेट आयला. सगळेच राजकीय पक्ष पुराय ताकदीन वेंचणूक प्रचारांत देंवल्यात. वेगवेगळ्या पक्षांचे प्रचारक जाहीर सभांनी वांटो घेतात. भारतीय जनता पक्षाकडल्यान उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तशेंच राष्ट्रीय फुडारी अनुराग ठाकूर हे प्रचार रॅलीत वांटो घेतात. आम आदमी पक्षाचे स्टार प्रचारक लेगीत पक्षाच्या उमेदवारा खातीर नेटान वावुरतना दिश्टी पडटात. काँग्रेस पक्षाचे फुडारी संदीप दीक्षित आणि सुप्रिया श्रीनेत ह्यो मतदारांच्या घराघरांनी वचून उमेदवारांचो प्रचार करतात. मजगती दिल्ली विधानसभा प्रचारात वेगवेगळे राजकीय पक्ष एकामेकाआड आरोप प्रत्यारोप करीत असतात. आम आदमी पक्षाच्या आमदाराचो पूत नेम तोडून दुचाकी चलयतना जाल्ल्या अपघाताचो सध्या दिल्लीत विषय गाजता. बीच में आ गए. कोई भी अगर कानून नियम का उल्लंघन करे, तोड़े, मुझे लगता है कि ऊपर उठ कर दबाव से, राजनीति से ऊपर उठ के कार्रवाइयां होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी ने कोई नियम कानून तोड़ा. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नॅशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत प्रतीक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो विकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगीताच्या 150व्या वर्धापन दिसाचे औचित्य साधून दिवचले एका खासा कार्यावळीचे आयोजन जालें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, थळावे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. दिवचलच्या ऑवर लेडी ऑफ ग्रेस विद्यालयात ही कार्यावळ जाली.
ह्या वेळार मार्गदर्शन करताना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगितान सुटके झुजाऱ्यांक उर्बा मेळ्ळी हाचो उगडास केलो. इंग्रजांच्या आड स्वातंत्र्या खातीर झूज दिवपा हेतान बंकिमचंद्र चटर्जी हांणी बरयल्लें हें गीत त्या काळात सुटके आनी उर्बाय दिता. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आणि रवींद्रनाथ टागोर हांच्यांनी हे सॉंग म्हणजे लोकांच्या मुखार हाडलें आणि 150 वर्सां पयलीं बरयल्लें सॉंग हे देश स्वतंत्र करपा खातीर एक प्रेरणा सॉंग म्हणून आशिल्लें. जेन्ना जेन्ना वंदे मातरम म्हणटाले तेन्ना हो देश मुक्त करपा खातीर म्हणजे 150 वर्सां ज्या ब्रिटिशांनी कॉलोनियल रुल्स ह्या देशाचेर आशिल्ले तो देश स्वतंत्र करपा खातीर आणि पोर्तुगीजाच्या राजवटींतल्यान हे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर प्रेरणा जर खंयच्यान मेळटाली जाल्यार ती वंदे मातरम ह्या सॉंगांतल्यान प्रत्येकाक मेळटाली. आणि आज ताज्या उपरांत 1950 हे सॉंग हे नॅशनल सॉंग म्हणून डिक्लेअर केले गेले. आणि आयजूय बी आमी पळयता की सगळ्या जाणांक एकतेत आणि ह्या देशा कडेन जर एकजूट दवरपा खातीर वंदे मातरम हे सॉंग सातत्यान जशें राष्ट्रगान म्हणजे जनगण म्हणत त्याच पद्दतीत वंदे मातरम हे सॉंग राष्ट्रगीत आणि नॅशनल सॉंग ह्या दोन्ही माध्यमांतल्यान आमी फुडें वता. दिवचलच्या आवर लेडी ऑफ ग्रेस विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी व्हडा उमेदीन ह्या वंदे मातरम कार्यावळीत वांटो घेतलो. असो उपक्रम आयोजीत केल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शिक्षण संचालनालय आणि विवेकानंद केंद्र हांची तोखणाय केली. विद्यार्थ्यांनी आपले करियर घडयतना मोख दवरूंक जाय. स्वता खातीर आनी राज्या खातीर ताचो नक्कीच फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांक केल्ल्या मार्गदर्शनपर उलोवपांत म्हाका सांगलें. आमी आमचे करियर वेगवेगळ्या क्षेत्रात घडयता आसतना आमी आमच्या खातीर जगतलेच. पण आमच्या खातीर जगता आसतना आमचे करियर जे करतले ते आमच्या खातीर न्ही तर आपल्या गोंया खातीर आसतले, आपल्या भारत देशा खातीर आसतले. म्हणून प्रत्येकाक करियर ओरिएंटेड एड्युकेशनाचेर फोकस करता आसतना आपले करियर हे उज्वल भविष्य घडोवचे आणि तेच उज्वल भविष्य जावपा खातीर आपलो टायम न वेस्ट करता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी दिल्ले स्लोगन जे क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत तुम्ही जर पळयशात हो भारत देश स्वच्छ भारतापासून फिट इंडिया पर्यंत हे कोणा खातीर आसा या देशातल्या तरणाट्या नागरिकां खातीर आसा. विकसित भारत 2047 हे स्वप्न कोणा खातीर आसा हे स्वप्न तुमच्या खातीर आसा. आज जो आशिल्लो 10 वर्साचो भुरगो फुडले फावटी 35 वर्साचो जेन्ना जातलो तेन्ना तो विकसीत भारताचें स्वप्न पळयतलो. क्लीन इंडिया आसतली, फिट इंडिया आसतली, डिजिटल इंडिया आसतली अशा सगळ्या पद्दतीची ही सगळ्या मिशनात तुम्ही भाग घेवपाक जाय. म्हणून प्रत्येकात वांटेकारी जावचे. माय भारत या पोर्टलाचेर वयचे. माय भारत हो पोर्टल भुरग्यांक खातीर आसा. माय भारत या पोर्टलाचेर स्किल इंडिया आसतले किंवा तुमचो करियर ओरिएंटेड वेगवेगळे प्रोग्राम सातत्यान तुमच्या खातीर आसा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज गोंय आनी महाराष्ट्राचो जोड प्रकल्प आशिल्ल्या तिळारी कालव्याक भेट दिवन पळोवणी केली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये आनी उदका स्रोत खात्याचे वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले. तिळारी धरणाचे उदक गोंयांतल्या शेतकारांक सुरळीतपणान मेळचे हे खातीर येता त्यो सगळ्यो आडमेळी पयस करपा हेतान आपूण बेगीनच महाराष्ट्राच्या मुखेलमंत्र्या वांगडा चर्चा करतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. पूरे नॉर्थ गोवा में अप्रॉक्सीमेटली 250 MLD ऑफ द वाटर से सप्लाई होता है. भाई उसका पूरा कैनल रिपेयर करने के लिए वी हैव स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 128 crores of rupees और हाफ द कैनल हमने रिपेयर किए. बाकी भी कैनल हम रिपेयर करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र साइड से कैनल रिपेयर नहीं किया तो इधर भी आता रहेगा. इसीलिए अभी महाराष्ट्र सीएम के साथ मिलकर वो भी कैनल रिपेयर करने के लिए हमारी सरकार पूरी कोशिश करेंगे. जितनी जल्दी हो सके उतना वो भी कैनल हम रिपेयर करेंगे. तो आगे जैसे कि विकसित भारत 2047 का सपना हम देखते हैं तो आगे 25 साल के लिए इसकी रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी. वही डबल सोर्स हमें तिलारी से मिलने के लिए और अदर सोर्सेस ऑल्सो वी आर फाइंडिंग आउट. लेकिन डेफिनेटली जितना वाटर सोर्सेज जितने मिलते हैं वो सोर्सेज उनके हम हमारी वाटर रिक्वायरमेंट आगे 25 साल के लिए वो कंप्लीट करने के लिए गोवा सरकार पूरी तरह से काम कर रही है. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या फुडाऱ्यांची भेट घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घर मंत्री अमित शहा हांच्या वांगडा तांणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांची लेगीत भेट घेतली. ह्या वेळार तांणी वेगवेगळ्या विशयांचेर 70 तालुक्यांतल्या होणा हांगा नियोजीत हेलिकॉप्टर देखभाल आनी दुरुस्ती प्रकल्पा संदर्भात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या वांगडा तांणी भासाभास केली.
आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत ह्या संकल्पनेचेर आधारित आणि आमचा गोवा आत्मनिर्भर गोवा ह्या योजनेची माहिती दिवपी नया भारत हे प्रदर्शन पणजेतल्या कन्व्हेन्शन सेंटरात आयोजित केला. काल बेरेसरा शेठ तानावडे आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हाजेरीत ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण जालें. राज्य आणि केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती ह्या प्रदर्शनात आसा. वेगवेगळ्या मळावेल्यो रोजगार संधी आणि नोकऱ्यो हांचो तपशील लेगीत ह्या प्रदर्शनात केंद्र आणि राज्य सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी मांडला. 25 जानेवारी मेरेन दर दिसा 11 ते सांजे 6 वरां मेरेन हे प्रदर्शन लोकां खातीर उक्ते आसतलें. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान केबल ऑपरेटरांनी केल्ली याचिका भायर मारिल्ल्या उपरांत वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी सरकाराची भूमिका स्पश्ट केल्या. सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करतले. केबल ऑपरेटरांनी सरकारी नेम आणि कायद्याक पाळो दिवन नोंदणी करची अशें तांणी स्पश्ट केलां. बेकायदा आणि विना परवाना केबलच्यो वायरी वीज खांब्याचेर चडोवपाक दिवचे ना अशें मंत्री ढवळीकर हांणी स्पश्ट केलां. केबल ऑपरेटरांची मिटींग जाली तांचे भितर कन्सिस्टन्स ना त्या खातीर तांकां सांगला तुमचे भितर सगळें सारकें करा and come to you as per the High Court order. We have to remove that. And we are obeying High Court order. आम्ही त्यांनी सांगला आणि त्या खातीर तांकां सांगला तुमचे भितर तुमचे कितें केबल्स खंयच्यो कोणाच्यो हें सुद्दां तांकां खबर ना. त्या खातीर तांचे कडेन आमी सगळें डिटेल उलयल्या. तांकां सांगला तुमचे भितर सारकें पळया तुमच्यो केबल खंय खंय अनयूज आसा त्यो काडून उडया तुमचे तुमी पयलीं आनी देन कम टू अस. नाही सोल्युशन अशें कितें जालां मिटिंगेंत? सोल्युशन कशें करतलो तांकांच खबर ना खंयची केबल आपली. डेडलायन हायकोर्टान आमकां दिल्ली आसा. आमी रुलींग जे हायकोर्टान दिलां ताचे प्रमाणे. नवीनतम ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा ह्या विशयाचेर 8 राज्यांच्या मंत्र्यांची बसका जाली. तातूंत आपूण वांटेकार जाल्लो. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हेवूय ह्या कार्यशाळा बसकेक हाजीर आशिल्ले अशें मंत्री ढवळीकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. नवीनतम ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा अदीक प्रभावान चालीक लावपा खातीर सरकार यत्न करता अशें मंत्री ढवळीकर हांणी मुखार सांगलें. पयर जे मुंबय एनआरई डिपार्टमेंटाचे 8 स्टेटींगाचेर मिटींग आशिल्ली. ती मिटींग आमी वर्कशॉप म्हणून जी मिटींग आशिल्ली म्हणजे जें काम चल्लां ताजो रिव्यू आनी मुखार आमी कितें करतले हें सगळें त्या हातूंत आमी डिस्कस केलें. तेचें इनॉग्रेशन आमचो जे ऑनरेबल मिनिस्टर आसा आनी आमचे स्टेट मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी युनियन मिनिस्टर आनी आमचे स्टेट मिनिस्टर श्रीपाद भाऊ त्या शिवाय बाकीचे सगळे जे मिनिस्टर आशिल्ले 8 स्टेटीचे ते आशिल्ले आनी विविध गोश्टी तातूंत आमी डिस्कस केल्यो. आणि सिम्प्लिफिकेशन इन सोलर एनर्जी स्पेशली रूफटॉप अदर आस्पेक्ट्स कशें करचें अशें डिस्कशन जालें. बेस्ड ऑन दॅट वर्कशॉप युनियन मिनिस्ट्री वील वर्क ऑन इट and they will decide themselves what is the best solution on it. आणि त्यानंतर सगळ्या गोष्टी पुढे होतात. आम आदमी पक्षाचे दिल्लीचे खासदार संजय सिंह हांणी मानहानी केल्ल्याच्या सुलक्षणा सावंत हांणी दाखल केल्ल्या कागाळीचेर आयज दिवचल न्यायालयात सुनावणी जाली. वादी आनी प्रतिवादी हांच्या वकिलांनी न्यायालयात आपल्या पक्षकारांच्यो बाजू मांडल्यो. ह्या विशयाचेर मुखावेली सुनावणी 7 मार्च मेरेन न्यायालयान फुडें धुकल्ल्या. कॅश फॉर जॉब ह्या घोटाळ्यांत सुलक्षणा सावंत हांचो हात आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह हांणी नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत केलो. तांणी केल्ल्या वक्तव्या आड सुलक्षणा सावंत हांणी खासदार संजय सिंह हांचे आड 100 कोटी रुपयांच्या मानहानीची कागाळ दिवचल न्यायालयात दाखल केल्ली. सुलक्षणा सावंत हांचे आदवोगाद प्रल्हाद परांजपे हांणी ह्या खटल्याविशीं अदीक म्हायती दिली. Statement which the defendant had made earlier that they would not make any defamatory statements against the plaintiffs, and all those other statements which the plaintiff has taken an objection to in the plea will not be repeated. The court has now adjourned the matter to 7th of March, and the defendants are directed to file their appeal. But that will happen on 7th of March in the afternoon. आपचे खासदार संजय सिंह हे सध्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचार कार्यात व्यस्त आशिल्ल्या कारणान न्यायालयात आयज हजर रावपाक शकले ना अशी माहिती तांचे आदवोगाद सुरेश दिवे हांणी खबराकारांक दिली.
because as all know that elections are going on in Delhi, and Mr. Sanjay Singh is very busy in campaigning because he being a star campaigner there. So court has granted us time, and now the matter is fixed on 7th of March for our reply and also for argument on the temporary injunction. It is a civil case and there is no need of he being personally present in the court. Now, second thing that I would like to clear that since reply has not been filed in the temporary injunction, undertaking was given on the last date of hearing that he will not make any such kind of statements till the next date of hearing or till the reply is filed in the temporary injunction application. So it cannot be contoured that he has apologized for making this statement, but it's just an undertaking because we were served on 27 and elections were there, and since he was busy we could not prepare the reply. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग, हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमका सगळ्याक मायमोगाचे उकार तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबराकडे. महाराष्ट्रात भंडारा जिल्ह्यात एका शस्त्र कारखान्यात अचकीत स्फोट जावन जाल्ल्या घडणुकेत एकल्याक मरण आयलें जाल्यार कांय जाण जखमी जाल्यात. मरण आयिल्ल्यांचो आनी जखमी जाल्ल्यांचो नक्की आंकडो मेळूंक ना. मजगती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या घडणुके दुख उक्तावन मरण आयिल्ल्यांचे प्रती संवेदना उक्तायल्यात. घडणूक थळाचेर काम करपी कांय कामगारांनी स्फोटाविशीं म्हायती दिली. स्फोट देखते देखते ऊपर में जैसे पत्थर उड़ते ना वैसे उड़ते दिखे मेरे को. तो एक जो यहाँ था पत्थर बड़ा वाला वो यहाँ गिरा, और जैसे ही वो गिरा मैं वहां से भाग गया, गाड़ी फेंक के पीछे चला गया. और मेरे साथ में 4 लड़की थी पीछे में, उन्होंने भी वो साइकिल छोड़ के भागने लगी और रोने लगी है. वो देख ही नहीं पाया मैं. जैसे वो आग निकलती है ना और उसके साथ में धुआं निकलता है, ऐसे दिखा मेरे को कि क्या बताने की ऐसी इच्छा नहीं हो रही मेरी. जोर से आवाज आई तो कान बंद कर दिए मैंने और पीछे भागा तो पलटा ही नहीं जल्दी. प्रयागराजात सुरू असलेल्या महाकुंभ मेळ्यात केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या माध्यम विभागांचो नियाळ केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिव संजय जाजू हांणी घेतला. 144 वर्सांनी जावपी ह्या महाकुंभ मेळ्यात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान आयोजित केल्लें प्रदर्शन लोकांच्या उपेगाचें आसा अशें संजय जाजू हांणी सांगलें. महाकुंभ मेळ्याक डिजिटल करपा खातीर प्रसार भारतीन केल्ली व्यवस्था तोखणाय करपा सारकी आसा अशेंय तांणी सांगलें. दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या अस्थायी केंद्रांची लेगीत तांणी पळोवणी केली आणि कांय पत्रकारां वांगडा तांणी संवाद साधलो. डिजिटल महाकुंभ कहने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ जो कुछ घटित हो रहा है, जो पावनता यहाँ पर सबके लिए उजागर हो रही है. देश भर से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं. उनमें से कई ऐसे हैं शायद जो ना आ पाए, तो वो भी इस चमत्कार का, इस माहौल का, महाकुंभ का
अपने घर में बैठे अपने टेलीविजन पर, अपने फोन पर इसका आनंद ले सकें, इसकी यहाँ पर तयारी की जा रही है। भारतीय प्रजासत्ताकाचो 76वा वर्सुकी राष्ट्रीय पावंड्याचेर नवी दिल्लीत जातलो। ह्या कार्यावळीचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या सगळ्या केंद्रावेल्यान जावपाचे आसा। नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दीस कार्यावळीची नेटान तयारी सुरू आसा। प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत सहगल हांणी प्रसिद्धी विशयाच्या कामाचो नियाळ घेतलो। एक देश के नागरिक होने के नाते हम सबको जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है, जो परेड होती है, जिसमें कि हम देश अपनी सामरिक और आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, हर नागरिक को गर्व महसूस होता है, तो उस हिसाब से उसको पूरी तरह से पूरा उसको साफ सुथरा और एक एंगल उसका दिखाना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि आप देखिए परेड करते हुए जवान हमारे जब निकलते हैं, विशेषकर जो हमारी लड़कियां महिलाएं हैं, कितने वो जोर शोर से वो परेड करती हैं, तो उसका एक उनकी पहलू है, एक जो उनका एक फीलिंग है, एक जो उनका दृश्य है, वो हर नागरिक को दिखाना बहुत आवश्यक होता है। मैं खुद से बचपन से हम लोग दूरदर्शन पे गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम, ये फंक्शन हम देखते रहे हैं। भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण 27 जानेवारी मेरेन राज्यात खर शिंयाचे ल्हार पातळपाची शक्यताय आसा। तापमान 19 अंश सेल्सियस परस उणे जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। हवेतली आर्द्रता लेगीत 60% परस उणी जावपाची शक्यताय आसा। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणे तापमान 22 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शाह आयज मुंबई महाराष्ट्र भेटेर मालेगाव तालुक्यात आयोजित केल्ल्या सहकार परिशदेंत केलें मार्गदर्शन। वंदे मातरम राष्ट्रगीताच्या 150व्या वर्सुकी दिसाचे औचित्य साधून दिवचली जाली खासा कार्यावळ। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केलें मार्गदर्शन। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तिळारी प्रकल्पाच्या कालव्याक दिली भेट। उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्ये आशिल्ले हाजीर। सुलक्षणा सावंत हांणी आपचे खासदार संजय सिंह हांच्या आड दाखल केल्ल्या मानहानी कागाळीचेर दिवचल न्यायालयात जाली सुनावणी। मुखावेली सुनावणी 7 मार्च मेरेन तहकूब। भारतीय प्रजासत्ताकाचो 76वा वर्सुकी दीस मनोवपाक राष्ट्रीय राजधानी जाल्या सज्ज। प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत सहगल हांणी थेट प्रसारण तयारीचो घेतलो नियाळ। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। त्या खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 12280 तुम्ही पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।